Acts of Apostles chapter 12 verse 5 to 7. पेद्रो अशे बंदेन बंदोबस्तार आसतना ताचे पासोर पयस सभेचे मागणे कळनासतना देवा उजीर चडता आसले. हेरोदीन पेद्रूक लोकां उजीर हाडचो आसलो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पाऱ्यागारामध्ये न्हिदोन आसलो. दोन सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच कणे ताच्या बगलेक सरस्पर असो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडान उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेगी उठ. तितल्या ताच्या हाताच्यो सांकळी निकोन पडल्यो. डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 33. जुदेयान हबकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदप केल्ल्यान एका दालयेंत कुंड्या कुडकेक घालून हें सगळे लुंप्याक दिवचे खातीर तो वेतालो. पूण सरस्पराच्या एका दुतान हबकुकाक म्हळें, तुजे कडेन आसा तें जेवण बाबिलोनांत सिंहाच्या दोलींत आसलेल्या दानियेला सरशीन व्हर. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. साम 91 वर्स 12. पात्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24. अशें आसता सरोवरांत एकाच ताणें एक व्हड वदाळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटलो. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 25. तवळ ताचे शिश्य ताचे थरची वचोन ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. साम चॅप्टर 25 वर्स 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार. तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिव नाका. साम चॅप्टर 33 वर्स 22. तुजी दया आमचेर आसो सरस्परा, कित्याक तुजेर दवरता हांव आमचो बरवसो. साम चॅप्टर 100 वर्स 3. सरस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो.